श्याम 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 कितें तूं VIP व्हडलो हांगा यो. श्याम उठ म्हटलं तुमकां असेंब्लींतले भायर काडलो कितें एक्झॅक्टली जालें तुमी तुम्ही पळयलां आसतलें आयज कितें जालां तें. आनी येदे व्हडले महारथी इंडियेची सगळ्यांकून व्हडलो पक्ष जो म्हणटा आनी गोंयचोय सगळ्यांकून व्हडलो पक्ष 33 आमदार आयज थंय उबे रावले. आनी फक्त एक बारीकसो आमचो बारीकसो पक्ष, एक बारीकशी पार्टी, एकूच हांव आमदार आसा विधानसभेत. थंय जेन्ना हांवें हे जो आमचो रुल्स ऑफ प्रोसिजर जो आमचो आसा तेज्या बाबतीन हांवें 2 कोट केले की विचारले तांकां. पयलीं पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो, परत जेन्ना स्पीच म्हाजी येयली तेन्ना हांवें परत विचारले तांकां की बाबा जो पॉयंट ऑफ ऑर्डरान हांवें एक सेक्शन जो रूल आसा तो कोट केलो, रूल नंबर 105. ह्या रूल नंबर 105चो सब सेक्शन 5 जो आसा, ह्या सब सेक्शन 5 आमी समज सब ज्युडिशनान कितें आसा, कोर्ट ऑफ लॉन कितें आसा नाल्यार तें घेवपाचें ना म्हणून हेजेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा. थंय मातशे वेळान जेन्ना आर्ग्युमेंट ते उठोंक लागले, ते म्हणूंक लागले तुका तो घेवपाक मेळना, तूं उलोवंक मेळना. आनी हांवें क्लियर कट मेन्शन केला की रेजोल्युशन जें आसा तें जेन्ना कोर्ट ऑफ लॉन आसा ते मेन्शन करूंक मेळना, जो सबज्युडिश आसा पळय ते उलोवपाक मेळना. सो हो हांवें तांकां विचारलो, तांकां सांगलें. जेन्ना ते सांगले एक आमदार उठलो, एक आमदारान सांगलें, ऑनरेबल MLA तो, तेणें उठोवन सांगलें की एक रूल आसा तितून 107 हितून आमकां मेळटा म्हणून. आनी तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता जो रूल 107 तितून कितें मेन्शन केलें तें कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी. आयज कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी म्हटल्यार कितें? कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी म्हटल्यार जे सरकार कोणाकूय नेमता, म्हणजे एक मामलेदाराक नेमता, कलेक्टराक नेमता, आनी ते समज कित्याचेर इन्क्वायरी मागता, एक एक्सिडंट जालो आनी कितें जालो हेजेर इन्क्वायरी मागता तो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी. जाय नाल्यार तुमी चॅक करपाचें, सगळे प्रेस भावंक मागता की तुमी मुद्दम तेजेर स्टडी करपाची. 105 आनी 107 हेजो डिफरन्स कितें आसा तो, आनी कोर्ट ऑफ लॉ आनी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हेजो डिफरन्स कितें आसा. आतां येदे व्हडले जे महारथी आसा, इतले व्हडले आमदार आसा, इतले व्हडले मिनिस्टर आसा, आनी इतलो व्हडलो CM आसा, जे आयज थंय विधानसभेन आयज आमी आमचो कामकाज आयज चालू केल्लो. सिंपल क्वेश्चन आसलो की सब ज्युडिस मॅटर जो आसा तो आमी विधानसभेन घेवंक शकता. हो इतलो सिंपल मॅटर आसलो. आनी ह्या मॅटराक लागून थंय बोवाळ जालो. तेजे नंतर हांवें आग्रह केलो आमच्या स्पिकराक की हांव एक लेटर रीड करता. लेटरान जे हांवें लेटर आमच्या प्रायम मिनिस्टराक 16 जानेवारी जो ओपिनियन पोल डे आसा 16 जानेवारी त्या दिसा आमी तें लेटर दिल्लें. आनी ह्या लेटरान फक्त हांव तांकां रीड करून दाखयतालो की BJPचो डबल इंजिनाचोच मुख्य हो आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, डबल इंजिनाचोच हांगा CM आसा, ते सायडीन कर्नाटकाय CM आसा, ट्रिपल इंजिन जाले, ते सायडीन महाराष्ट्राय CM आसा, ट्रिपल इंजिन जाले. सो 4 इंजिनाचो सरकार जो आसा तेका प्रायम मिनिस्टराक एक लेटर आमी घातलेलें आनी त्या लेटरान आमी क्लियर कट आमचें सोल्युशन दिल्लें. हांव हांगा विधानसभेन कितें पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. हांव विधानसभेन आमचें जें सोल्युशन आसा तें मांडपाक येयला. तांकां समज सोल्युशन घेवपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें की आमचे जो सेंटर गव्हर्मेंट आसा आमचें सोल्युशन घेयना. हें तेंच्यांनी क्लियर कट सांगपाक जाय आसलें. मात आयज थंय तेंच्यांनी कांयच सांगलेलें ना. फक्त डिस्टर्ब म्हटल्यार जें हांव लेटर सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, जें हांव लेटर रीड करतालो, फक्त लेटर रीड. आयज इतले आमदार तेंचे रुलिंगाचे आसून बसून ते थंय फक्त भाशणां करता. ती काँग्रेसीन कितें केलां, BJPन कितें केलां, सगळे पॉलिटिकल भाशणां. सोल्युशनाचें एकूय आमदारान थंय मांडलेलें ना. जेन्ना ते उलयता ते सांगता की अशें उदक जातलें, तशें उदक जालें. जेन्ना हें जे रेजोल्युशन जो रेजोल्युशन जेन्ना मांडलें, जे प्रायवेट मेंबर जे आमदार आसले ते म्हादय बेसिनाचे भायर आसले पयलू तेंच्यांनी सेक्शन 64चेर मांडलेले. सो हांवें ते क्वेश्चन केलो. तेजे नंतर ते मदींच हें जालें की आमी गव्हर्मेंटाचें रेजोल्युशन करता. म्हाका खबर ना कित्याक पयलू गव्हर्मेंटाचें रेजोल्युशन करूंक ना तें. सो तेन्ना सडनली तेंच्यांनी डिसायड केलें की आमी जेन्ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो सडनली डिसायड केलें की गव्हर्मेंटाचें आमी रेजोल्युशन आतां करता. सो गव्हर्मेंटाचें रेजोल्युशनाकूय सेम रूल लागता. हें सांगपाक जेन्ना हांव उठलो आनी तेन्ना सांगलें तेन्ना तेंचो बोवाळ चालू जालो. कित्याक ते खंय ना खंय तांकां ते प्रूव जालें की ते रॉंग आसा म्हणून. नाल्यार मुद्दम तुमी विचारचें, कारण ह्या लेटरान आमी सोल्युशन दिल्लो आसा. आमी
4 आमचे सोल्युशन दिल्ले आसा तितून आमी सांगला की सेंटर गव्हर्मेंट हे आमचे फाटी घेवपाक शकता आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक नरेंद्र मोदी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमचे गोंय राज्य एक माणकुलेशें राज्य आसा इकॉनॉमिकली आमी सामके धाकटे आसा आमचो एनवायरमेंट सामको धाकटो आसा सो हो जो एनवायरमेंट आसा हो सांबाळपाक जाय आमी सो हे आमी रिक्वेस्ट केला आनी बारीक राज्य आसल्या कारणान आमकां 2 MP आसा 2 लोकसभेन MP आसा आनी 1 राज्यसभेन MP आसा सो तांकां तेंचे सायडीच्यान जे रिक्वेस्ट आमी केल्ले हे फक्त वाचपाक आयज दिवंक ना आनी खंय ना खंय हो जो आयज विधानसभेन ते ऑपोजिशनाक उलोवपाक दिवंक सोदना उलोवपाचें जे बंद करूंक सोदता हे खंय ना खंय वायट गोश्ट आसा कारण आमची जी डेमोक्रेसी आसा तितून खरें म्हटल्यार जे ऑपोजिशन आसा तांकां चड उलोवपाक दिवपाक जाय गिरीश बाब तुवें जो मुद्दो म्हणटालो पळय जेन्ना तुका ऑपोजिशना आशिल्लें तेणी कोणें सपोर्ट करूंक जाय मुद्द्याचेर आज जेन्ना तुका पळय तूं आपले स्पिकरा फुडें गेल्लो तेन्ना ऑपोजिशनान तुज्या ह्या मुद्द्याचेर तुका कोणें सपोर्ट कित्याक केल्लो पळय हांव ऑपोजिशनाचें उलयना ऑपोजिशन बाकीचे सो बट हांव जे पार्टीक बिलोंग करता आयज बारीकशी आमची पार्टी एक रिजनल फोर्स पार्टी बाकीचे ऑपोजिशन एकांचे तेंचे कितें आसा म्हाका कांय खबर ना पण जेन्ना रिजनल फोर्स पार्टी आमचो जो हे डिसिजन आसलो की आमी हे मांडचे आनी हे सांगचे सभागृहान की अशें अशें जालां सो हेजी दखल घेवपाक जाय कित्याक फाल्यां ते त्रास जावपाक जायना आनी ह्या रेजोल्युशनान क्लियर कट DPR मेन्शन केल्लें आसा रेजोल्युशनान DPR मेन्शन करपाक जाय म्हाका सांगता म्हादयचो विशय आहा पळय तो सबज्युडिस असल्या कारणान डिसिजन घेवप न्ही म्हणटा हे डिस्कशन करचें न्ही पळय खंयचोय तोच रूल सांगता न्हू करचें न्ही म्हणटा तुका म्हादयचेर उलोवपाक नाका आशिल्लें पळय म्हाका म्हादयचेर उलोवपाक नाका आसलें अशें कांय म्हणोना जेन्ना म्हादयचेर उलोवपाक जाय म्हटल्यार म्हादय म्हटल्यार कितें जे डॅम जे विरिटी डॅम आसा मातशें आयकया मरे ऑपोजिशन जे डिमांड करी म्हादयचेर आमकां 2-4 दीस उलोवपाक जाय डिस्कशन करपाक आज तुमकां चान्स आशिल्लो तेन्ना तुवें कित्याक विशय मांडलो म्हादयचो जो डिस्कशन जावपाक जाय हो आमी कितल्या पयलीं हें केल्लो मागीर तेंच्यांनी सांगलें की आमी कोर्टान घालता जो इंटरलोकेटरी पेटिशन जो आसा तो तेंच्यांनी सांगलें की आमी इंटरलोकेटरी पेटिशन घालता म्हणून आनी एजीन सगळे पेपरांचेर आसा आख्ख्या वर्ल्डाक खबर आसा गोंयाकूच नाका वर्ल्डाक खबर आसा की आमी हें घालता आनी सगळे जे मिनिस्टर थंय बसला CM बसला CMाकूय खबर आसा सो तेणेन कित्याक घेतले तुका दिसना तुवें तुजो चान्स चुकयलो म्हणून उलोवपाक पळय म्हाजो चान्स हांवें चुकोवंक ना हांव उलोवपाक हांव सोल्युशन दिवपाक गेल्लो हांव म्हाजो जो हें आसा तें मांडपाक गेल्लो हांवें सोल्युशन डिबेटींग भाग कित्याक घेवं नव्या म्हणटा पळय आमी डिबेट म्हटल्यार कशें आसता आयज सोल्युशन दिवपाची गरज आसा डिबेट केली म्हणून जायना फाल्यां कोण एकामेका कडेन झगडलो हें म्हणून जायना पूण मेन कितें आसा सोल्युशन दिवपाक जाय हें सोल्युशन आमी दिल्लें आसा समज हे BJP सरकाराक हें सोल्युशन दिवपाचें ना जाल्यार हें आमी आयज टेबल करपाचें आसलें म्हाका भायर काडलो तुमी पळयला आसतलो म्हाका मार्शलान भायर काडलो हांव थंय टेबल करपाक सगळ्या जे आमदारांक आसा तांकां पावतले आसले आतां हांव हें ईमेल करतलो तांकां की आमी अशें लेटर केलां फाल्यां तांकां हांव CMा कडेन अजून पर्यंत रिप्लाय येयल्ली ना बट हांवें ते स्पीड पोस्टा थ्रूय धाडला ईमेलूय करून धाडला हांव फॅक्सूय करून धाडटलो सो हे जे लेटर आसा हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हेजेर आमी डिस्कशन करून आमचे जे डिमांड आसा ते घातलेले आसा पण एट द एंड ऑफ द डे गिरीश बाब तुमी प्रायम मिनिस्टराकूच बरयताले ऑब्वियसली करेक्ट तुमी प्रायम मिनिस्टर बरयता CM तेंचीच गव्हर्मेंट थिंगा तुमी डबल इंजीन सगळे म्हणटात समज हे सगळे एकठांय जायना जाल्यार कितें जातलें तुवें सोल्युशन मागता आमी म्हणटा सोल्युशन पळय ऑब्वियस पळय हांव म्हणटा एकत्रूच येवपाक जाय आनी एकत्रूच येवन हो डिसिजन घेवपाक जाय हो डिसिजन ते आयकोपाकूच रेडी नासले आयज आमी जे सांगलां सोल्युशन म्हणटा हांव फाल्यां डिसिजन घेवपाक सरकाराचेर आसा हांव म्हणटा ते घेया म्हणून जो सोल्युशन आमी दिला तो एटलिस्ट आयकोंक तरी जाल्लो आयज आयकोपाचे पयलूच म्हाका काडून भायर उडयलो पूण गिरीश तुवें म्हाका सांगता सबज्युडिस मॅटर म्हणून सांगप आनी डिस्कशन म्हादयचेर जावपाक जायना हें म्हणप हें सारकें हांवें केन्नाच डिस्कशन म्हादयचेर जावपाक जायना अशें म्हणून हांवें सबज्युडिस मॅटर म्हटलां आनी तितून DPR मेन्शन केल्लो आसा हो DPR जो आयज त्या DPRाकूच लागून तो फाटी घेवपाक लागून हेजी परत तुमी पयला प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की आमी DPR फाटी घेवपाक लागून DPR फाटी घेवन सो तेजेर मेन्शन केला की DPR फाटी घेवपाक लागून आयचे जे आमचे रेजोल्युशन हें घातला तो आमचो शॉर्ट डिस्कशन घातलो आतां रेजोल्युशन घातला सो हें DPR फाटी घेवपाक म्हणून क्लियर कट मेन्शन केला तूं तुमकां मनोज ब्रीफ करतलो बाकी एकूच जस्ट बिफोर दॅट
कितें सोल्युशन तें सांगचें मातशें. पळय आमचे सोल्युशन आतां क्लियर कट आमी घातलेलें आसा. पयलू म्हणून घातलें आमी तितून हो आमी प्रायम मिनिस्टराक धाडला की प्रेजिडेंटल ऑर्डर म्हणल्यार प्रेजिडेंटाची ऑर्डर घेवपाक शकता. हो आमचो फर्स्ट हें आसा. नाजाल्यार आमी एक आतां ते ऑलरेडी एक एमेंडमेंट आसा. एमेंडमेंट जे रिलिवंट आसा ह्या सब्जेक्टाक रिलिवंट आसा त्या एमेंडमेंटान चेंजीस करपाच्यो जे करून आमकां म्हादयक न्याय मेळूंक शकता. तो दुसरो आमी घातलेलो आसा. तिसरो आमी घातलेलो आसा तो म्हणजे कॅबिनेटान डिसिजन घेवचें आनी जे म्हादय आमची आसा ती म्हादय गोंयाकूच मेळची. हय, गोंयाकूच मेळची म्हणून ना सेंट्रल हे सगळो डिमांड सेंट्रल गव्हर्मेंटाक घातला. सेंट्रलाक घातले की म्हादय आमकांच मेळची म्हणून. आनी चवथो डिमांड घातला तो म्हणजे न्यू कायदो करचो. जो न्यू एमेंडमेंट घडोवचो की आख्खी जे म्हादय बेसीन आसा ते आमी गोंयाकूच दिता म्हणून. And how this is possible, you think? या हांव रिप्लाय करतात की हें पॉसिबल जावपाक एकूच हें आसा. जेन्ना तुमी जाणा गोंयांत जेन्ना ओपिनियन पोलाचो जेन्ना बोवाळ जाल्लो, गोंय महाराष्ट्रान वचपाचें काय ना हो बोवाळ जाल्लो, तेन्ना केंद्र सरकारान गोवा ओपिनियन पोल एक्ट 1966 हो कायदो काडलेलो. हो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कायदो आसा आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गरजेक काडलेलो. अंडर आर्टिकल 262 सबसेक्शन 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा तितून पार्लिमेंटान रायट मेळटा तांकां कायदे करपाक, नवीन कायदो हाडपाक. जेन्ना अशें सिच्युएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशन येता तेन्ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशनाचेर रिजल्ट हाडपाक ना जाल्यार एक तेजेर सोल्युशन दिवपाक लागून पार्लिमेंटाक तो रायट आसता. त्याच्या अंडर जाय जाल्यार केंद्र सरकार हो बीजेपीचो डबल इंजिन सरकार अंडर आर्टिकल 262 सबसेक्शन 2 च्या अंडर एक कायदो काडून म्हादय आमच्या गोंयांत दवरपाक शकता. सो आमचे जे 4 डिमांड असले सिंपल, आयज विरेश फक्त असेंब्लीन वचून ते 4 डिमांड मांडपाचो आसलो की ते प्रायम मिनिस्टराक आमी कितें केलां, आमकां थंय काँग्रेसीन कितें केलां, बीजेपीन पयलीं कितें केलां हें उलोवपाचें नासलें कित्याक ते जग जाहीर आसा आनी सगळे जाणा. आमचो पयलो डिमांड आसलो जशें विरेशान सांगलें प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर काडपाची. दुसरो डिमांड आसलो की रेलिवंट एक्ट जो आतां सध्या एक्ट आसा इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट जो एक्ट आसा त्या एक्टान तेंच्यांनी बदल हाडचो म्हणून अमेंडमेंट करचे म्हणून. तिसरो आसलो की तेंच्यांनी जसो ओपिनियन पोलाक लागून तेंच्यांनी कायदो काडलो तसो नवीन कायदो हाडचो म्हणून. 14 आसलो की पार्लिमेंटान तेंच्यांनी कॅबिनेट रेझोल्युशन घेवपाचें आनी बाकीची सगळी जी रुलिंग्स आसली ती CWCची आसूं नाजाल्यार म्हादय ट्रायब्युनलाची आसूं नाजाल्यार सुप्रीम कोर्टाची आसूं हें कितें आसा ही सायडीक धरून ओव्हररूल करून तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन घेवचें म्हणून. सो ही बेजीक 4 गजाली आमी चीफ प्रायम मिनिस्टराक घातलेले. आतां बीजेपीचे आमदार नाजाल्यार बीजेपीचे मिनिस्टर कित्याक चाळवला हें कळटा. हेचें रिजन इतलेंच की प्रायम मिनिस्टराक आयज आमी जेन्ना एक सोल्युशन दिता आनी तें सोल्युशन ते करपाक शकता म्हटल्यार अशें जाता की तांकां हें जर विरेशान डिस्कस केल्लें जाल्यार बीजेपी बॅक फुटार वचपाची. म्हणजे मोदी सरकार नाजाल्यार नरेंद्र मोदी जो गोंयचो आपणाक मोग आसा आनी गोंयांत येवन जो कोंकणीन भाशण सुरू करता पळय तेचो मोग एक्सपोज जावपाचो. ही बीजेपीचे डबल इंजिन आसा ते डिरेल जावपाचें. बीजेपी करपाक शकता तरी करिना हें असेंब्लीच्या हेचेर रिकॉर्डार उरपाचें आनी होच भंय तांकां पडलेलो. म्हाका दिसता की तेंच्या कडेन खंयच्यान तरी ते लेटर पावला आसतलें वयल्यान डबल इंजिनान धाडलें वी डोंट नो पूण पावला आसतलें काय दिसता आनी तें लेटर असेंब्लीन पावपाक जायना म्हणून लेटर सुद्दां वाचपाक एका MLAक दिवंक ना. हांगा लोक वचून भाशणां 15-15 20-20 मिनटां वाचता आनी 2 मिनटाचे 3 मिनटाचे लेटर वाचपाक MLAक दिवंक ना प्रायम मिनिस्टराक केल्ले म्हणल्यार कितलो भंय पडला हांकां हेच्या वयल्यान कळपाचें. आनी आमी ह्या लेटरान इतलेंय सांगलां की केंद्र सरकारान म्हादयचो इश्यू आसा हो परमनंटली बंद करचो, म्हादय बेसीन गोंयांत दवरचें आनी कर्नाटकाक एक पॅकेज दिवची नाजाल्यार एक ऑल्टरनेटीव दिवपाचो. तो ऑल्टरनेटीव केंद्र सरकार तांकां पॅकेजीच्या हितून दिवपाक शकता, फॉर्मान दिवपाक शकता नाजाल्यार तांकां टॅक्निकल सपोर्ट दिवपाक शकता. आतां टॅक्निकल सपोर्ट म्हणल्यार कितें, कर्नाटकाक जाय उदक पिवपाक जाय, इरिगेशनाक जाय जाल्यार हे 2 तरेचे तांकां उदक जाय जाल्यार हें उदक दिवपाक लागून कर्नाटकान जाय जाल्यार डिसॅलिनेशन प्लांट घालपाक शकताले. कारवार आनी अंकोलाच्या मदीं ते प्लांट घालपाक शकता. थंयच्यान उदक ते पंप करून सुपा डॅमान घालपाक शकता. कलगा आमचें हें आसा थंयसर ते थंयच्यान ते पायपलायन करून थंयच्यान उदक व्हरपाक शकता. हेतून फक्त टॅक्नॉलॉजी जाय. इस्रायल खंयच्यान समुद्रांच्यान उदक हाडून आयज ते इरिगेशन करता, ड्रिंकींग वॉटर करता. हें सगळें आसा फक्त कितें केंद्र सरकाराची विल पॉवर जाय की आमी म्हादयचें उदक दिवचें ना, गोंयांक आमी एक्सटिंग जावपाक दिवचें ना, गोंयकारांक काबार जावपाक दिवचें ना आनी म्हादय बेजीन हें इंटॅक्ट दवरतले. ही फक्त विल पॉवर जाय. कर्नाटकाचो उदकाचो प्रॉब्लम आसा हो उदकाचो प्रॉब्लम पयशांनी सॉल्व जावपाक शकता, पॅकेजीन सॉल्व जावपाक शकता, विथ टॅक्नॉलॉजी सॉल्व जावपाक शकता. पूण हें केंद्र सरकाराक करपाचें ना. नवीन कायदो करून हें सगळें करपाक शकता. केंद्र
बॉल उडयता CWC कडे, कोण म्हणटा सुप्रीम कोर्टान हितून तितून, हें हांगा गुणयच चल्ला आनी हेचेरूच चलता. जेन्ना कॅबिनेटाक अंडर 262 सेक्शन सबसेक्शन 2च्या अंडर कायदो करपाक रायट आसा, जेन्ना केंद्र सरकारान ओपिनियन पोल एक्ट 1966 केला, जाल्यार हो कायदो कित्याक करपाक शकना? हें सगळें करपाक शकता. आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता, गोंय आमची एक ल्हान स्टेट आसा, हेचेर कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा दोनूय सामके तुटून पडलेले आसा. गोंयांत फक्त कळसा बंडुराट डॅम न्हू तर विर्डी डॅम जाता, तितून आमची वाळवट न्हंय आसा, साखरेची ती सुकपाची आसा. आमी इतलेंच तांकां सांगता की हे जे दोनूय स्टेटी आसा हे फक्त गोंयांक अटॅक करून गोंयांक काबार करपाक सोदता. हांगले जे 3 MP आसा, हे 3 MP कडेन आमी आमची लेटरां दितले. आमी तांकां प्रायम मिनिस्टराक कितें सोल्युशन दिलां तें सांगतले. आमचो जो NRI आमचो जो ग्रूप आसा, गोंयकार जे भायर आसा तेंच्या थ्रू आमी आमचे प्रेशर ओपिनियन पोला भशेन न्यू एक्ट हाडपाक लागून आमी सरकाराचेर प्रेशर हाडटले आनी हो सरकार हाडपाक शकता. आनी गोंयचेर हेच्या पयलीं फक्त अन्याय जाल्लो आसा. तुमी जाणा इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 येयल्लो, जेन्ना गोंय मुक्त सुद्दां जावंक नासलें. म्हणजे गोंयच्या न्हंयांचे नाल्यार इंडियेच्या न्हंयांचे कितें जावपाचें. गोंय आमचें ल्हान राज्य, गोंयांत फक्त मॅक्झिमम एकूच आमचें म्हादय बेजीन लागता आनी हे म्हादय बेजीन जर कर्नाटकान गेले जाल्यार गोंयच्या फूल स्टेटीचेर कितें इफेक्ट पडटलो हे विचार मांडपाक सुद्दां 1956 जेन्ना कायदो जाल्लो तेन्ना गोंयचो एकटोय रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय नासलो. कोणूच लोकांक थंयसर गोंयच्या कोणाकूच व्हरोन त्या कायद्यान थंय कितें उलोवंक जाय, कितें घालपाक जाय हें सांगूंक नासलें. जेन्ना पोर्ट एक्ट जालो 1964 तेन्नाय गोंयांत नासलो. म्हणजे प्रत्येक फावटी जेन्ना हे कायदे जाले तेन्ना गोंयचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. सो आमी इतलेंच सरकारा कडेन मागलेले, आमी इतलेंच प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागलेले की हे कायदे आमी तेंच्यांनी करचे. गोंयांक लागून ते जर ओपिनियन पोल कायदो हाडपाक शकता जाल्यार म्हादय वाचोवपाकूय ते कायदो हाडपाक शकता. हे तेंच्यांनी हाडलेले ना. आतां जे आमचे MP आहा तांकां आमी इमर्जन्सी बेसिसाचेर फाल्यां मेळटले, तांकांय लेटरां दितले, तांकां आमी कन्विन्स करतले की हें एक सोल्युशन आसा. हें एकूच सोल्युशन आमकां तरी दिसता की केंद्र सरकाराक जर जाय, ह्या BJP सरकाराक NDA सरकार जो येदो व्हडलो आमी आख्खी मेजॉरिटी घेवन वयता म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी हो कायदो गोंयच्या राज्याच्या हितून फेवरान पास करचो. कित्याक गोंयांत आमचें एकूच म्हादय बेजीन आसा जे आमकां उदक दिता, मेजर बेजीन आसा जे 43% उदक कवर करता आनी तें जर गेलें जाल्यार आमचें अस्तित्व काबार जातलें. पोर्टाचें तुमी जाणा ऑलरेडी पोर्ट लिमीट लागलें आनी आमचे गांव कशें हें जालां तें, हे सगळें दुरुस्ती सेंट्रल लेवलाचेर जावपाक जाय. डबल इंजीन आसा, हे डबल इंजिनाचो फायदो आमकां जावपाक जाय. आनी जर डबल इंजिनाचो फायदो जायना BJP एक्सपोज जातली असली आनी तेका लागून विरेशाक आयज ते लेटर सुद्दां तेंच्यांनी वाचून दिवंक ना आनी भियोन तेंच्यांनी तेका भायर काडलेलो. जेन्ना तुमी आतां 4 पॉयंट उलयला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंटराचे कॅबिनेट मागलो. फाटल्या दिसांनी एक न्यूज येयल्लो की श्रीपादान म्हटलेले ह्या विशयाचेर गंभीर आसा, रेजिग्नेशन मागलो. तुमी म्हणटा की श्रीपादान बिकॉज ही द युनियन मिनिस्टर ऑल्सो, हेजेर सिरियसली हे तुमचे हेचेर घेवचे, बिकॉज नाजाल्यार तो फाटीं उलयतालो पळय तेजेर तो खंय वयर सकयल तेका फाल्यां आमी मेळटले. तो रेजिग्नेशन पळय हें कशें आहा, रेजिग्नेशन दितलें कितें 4 पॉयंट आमी घेवपाकूच जाय तें. म्हणूनच आमी तांकां दितले, तांकां एक्सप्लेन करतले की बाबा हे पॉयंट तुमी घेवपाक शकता, हे 4 पॉयंट तुमी घेवपाक शकता आनी तुमी ते प्रायम मिनिस्टर कडेन मांडपाक जाय. थंय वचून तुमी बुके दिल्यांच्या पिवन येयले म्हणून जावचें ना, DPR फाटीं घेतलो म्हणून जावचें ना. कित्याक ती कोर्टाची आयज आमी जितली स्टडी करता तेच्याकून 100 पटीन चड कर्नाटकान स्टडी केल्ली आसा. आयज आमच्या सरकारा कडेन गोंयचो हायड्रोलॉजी रिपोर्ट ना. आयज आमच्या गोंयकारा कडेन गोंयांत आमचें कितलें उदक न्हंयचे भितर येता आनी कितलें दर्यान वयता हेचो रिपोर्ट ना. कितलें आमचें उदक येता सॅच्युरेट जाता हेचो रिपोर्ट ना. हें ट्रायब्युनलाच्या रिपोर्टान इतल्या 3-4 हजार पेजीच्या रिपोर्टान क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की गोंय सरकारान पुरावे सादर करचे, सायंटिफीक डेटा दिवचो आनी आपले जे 11 हायडल प्रोजेक्ट ना 58 हायडल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी करता म्हटल्यार त्या प्रोजेक्टांचो DPR दिवचो. तो 2018 ते अजून मेरेन दिल्लो ना. सो हेच्या वयल्यान गोंयच्या BJP सरकाराचे तरी सिरियसनेस कळटा. आतां सेंटरच BJPन आपलो रोल दाखोवपाक जाय, तेंच्यांनी आपली सिरियसनेस दाखोवपाक जाय. गोंयचे जर BJP चुकले आनी ते जर बरे आसा जाल्यार तेंच्यांनी आपूण गोंयचो मोग आसा आनी बरें आसा आनी आमी गोंय साल्वार करपाक सोदता. नाल्यार गोंयचे एकूच म्हादय बेजीन, कर्नाटकान 70 न्हंयो आसा, महाराष्ट्रान 100च्या वयर न्हंयो आसा आनी आमच्या गोंयान एकूच न्हंय आमकां दिता. ती जर येयली जाल्यार कशें जातलें. हे सेंटरान आमकां स्पेशल अमेंडमेंट करपाक जाय. जर कायदो जर इंटरस्टेट आमचो जो हें आसा वॉटर डिस्प्यूट जो कायदो आसा पळय तेंच्यांनी तेतून अमेंडमेंट करपाक जाय, नवीन कायदो हाडपाक जाय. हे 4 सामकी सिंपल तांकां जी कायद्यानुसार BJP सरकार सेंटराचेर करपाक शकता हें दिल्ल्या. आतां जो बॉल आसा तो BJPच्या कोर्टान आसा.
बीजेपीच्या सेंटर बीजेपीन आता दाखोवचे की ते गोंयचेर तेंचो मोग आसा आनी गोंयकारांक आनी म्हादयक ते साल्वार करपाक सोदता म्हणून आमी हांगा पॉलिटिकल आयज ब्लेम करपाक कोणाक नासले, भाशण दिवपाचें नासलें आनी आतांय आमी कोणाक ब्लेम करिना, आतांय आमी कोणाक काँग्रेसीक ना बीजेपीक ब्लेम करिना. आमी फक्त सोल्युशन दिता. हे सोल्युशन तेंच्यांनी आयकचें, हे सोल्युशन तेंच्यांनी मान्य करचें आनी गोंय आनी आमची म्हादय तेंच्यांनी वाचून दवरपाची, इतलीच रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.